जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणींनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, तुमकां सोमेस्तांक पेजार सांज जुजे पिरगजेच्या विगारा तर्फेन म्हजे प्रणाम. जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन येवन 2025 वर्सां जालीं आनी हे एक व्हड जुबलेवाचें हें आमकां वरस. तो वळतावणंत क्रिस्तांवां जेजूच्या नंतर हरये कडेन आसात आनी भारताकी सांत थॉमास येवन जेजूची वळख आमकां ताणें दिली. मध्य प्रायाचेर वेळाचेर सान फ्रांसीस सावेरान येवन मध्य भारतांत आनी उत्तर भारतांतय जेजूची सुवार्ता परगट केली. पूण मोगाच्यान आमी उडास दवरूंक जाय. 1784 1784 इसवेंत फेब्रुवारीची 25 तारीख सिंजीचो बुधवार तो दीस ह्या कोंकण करावळींक एक कराळ दीस जावंक पावलो. क्रिस्तांवांक बंदड करून व्हेल्लें हें आमकां कळीत आसा. ह्या विशयान चडीत विश्लेशण गरज ना आनी चरित्रां हर एकल्याकी कळीत आसा जंय जो कोणाक कळीत ना तांणी समजून घेवचें प्रयत्न करीत जंय. आमच्या मालगड्यांनी भावार्थाक दिल्ली ती साक्ष ताचो उडासाक जावन पेजारच्या कुर्सागुड्याचेर तो वळतावणंत कुर्साची वाट करूंक आरंभ केल्या आनी हें वर्स 240 वर्स ह्या वर्सा जावची कुर्साची वाट. हे दोळ 240 वर्सांनी कुर्सा वाट जाल्या आनी हें वर्स 240 वर्स. आमच्या पुर्वजांचो भावार्थ तांणी भावार्थाक दिल्ली साक्ष, तांणी भोगल्ले कश्ट, तांणी होगडायिल्लें सर्वस्व आनी उपरांत ती 15 वर्सां कठीण तांची दुखाची आनी बेजाराची खंतीची तांची जिणी आनी ती खाणी आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक प्रयत्न करचें. कशें आमचे पुर्वज आदी एका काळाचेर इजिप्ताक गुलाम जावन गेल्ले, तांकां गुलाम जावन व्हेल्ले, तशेंच आमकां मोइजे थंयसर उडासा काडटा आनी सांगता की तुमी घडितां सगळ्यांक तुमी सांगा जाय. तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुमी हें कळीत करूंक जाय. तुमच्या नातरांकी तुमी हें कळोवंक जाय. ही चरित्रां आमच्या पुर्वजांची तांची कोडू घडितां हर एकट्याक कळीत आसा जंय म्हूण तो आपोवणें दिता. ह्याच म्हयन्यांत ह्या एप्रिलाच्या 15 तारखेर भाग्यवंत हप्त्यांत मंगळारा दिसा ही कुर्सावाटेचें भक्तीपण पेजारच्या कुर्सागुड्यार हें चलून आसतलें आनी ताका तयाराय जावन त्या दिसा सकाळीं 9 तावन सांजेर 3 वरां पर्यंत मंगळूर दियेसीचो करिस्मेटीक एकठार तांच्या मुखेलपणाखाल निरंतरी मागणे, आराधन, नियाळ, देवाचें उतर, गायनां, किर्तनां आसात. ताचे उपरांत 3 वरांचेर दैवीक काकुळतीचें भक्तीपण, 3:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी भलायके खातीर विशेश मागण्या विधी आसतली. उपरांत 5 वरार आमचो गोळी बाब थंयसर मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयता. मिसा उपरांत कायलेशें थानेक आनी पियोन कुर्सावाटेचें भक्तीपण आरंभ जाता. आनी हातूंत विशेशता म्हूण सांगल्यार 12व्या स्तेसांवाचेर कुर्साचो ह्या पाशांवाचो नियाळ आसा. तो जाल्यार मागीर 13व्या स्तेसांवाचेर जेजूची कूड कुर्सार्थावन देवोवची एक विशिश्ट रीत आनी उपरांत सगळें संपल्या उपरांत जेवणाची वेवस्था आसा. आनी मागीर प्रमुख जाग्यांक वचोंक तांणी बसांची वेवस्थाय थंयसर केल्या. हे दोळस आयकल्ल्या प्रमाणे साबार फिरगजां तावन तांणी बसांची वेवस्था केल्या आनी आमी कोडेल फिरगजे तावन बसां केल्या. आमकांय ह्या चारित्रीक जाग्याक व्हडा भक्तीपणान वचून तें कुर्सावाटेचें भक्तीपण करूंक आशा आसा आनी मोन आसा. मोगाच्यानो ह्या वर्सा जेजूच्या जल्माचें 2025 वर्सांचो हो जुबल्यो आनी आमकां एक विशेश अवकाश आसा असल्या कुर्सावाटेच्या भक्तीपणा मरिफात तेंय त्या चारित्रीक जाग्याक वचून ही कुर्सावाट करचें एक आमकां अवकाश देवान फावो केला. आमी व्हडा संख्यान थंयसर वचून ह्या कुर्सावाटेंत आमी भाग घेवया. ह्या मरिफात आमचो भावार्थ जिवाळ जावं दी. तितलें मात न्हय, हीं जाल्लीं घडितां मुखल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक सांगूंक की आमकां सलीस जावं दी. तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार त्या कुर्सागुड्याक मागता. आमी व्हडा संख्यान वचून हो एक विशेश अनुभव करया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.